तुम्ही किती येयले पुलीस स्टेशनाचेर? आयज आमकां ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीचो सरकार जो सदीत विरोधकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता आनी त्यात अनुसरून जे फाटल्या दिसांनी आंदोलन जालें 39 ए स्क्रॅप करपाक आनी त्या आंदोलनान खुबशे नीज गोंयकार सहभागी जाले गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक. आनी म्हाका दिसता ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक आज दिसून येयलां की तेंची 2027 त्यांचो पराजय हो निश्चित आसा. त्या खातीर ते वेगळे वेगळे प्रयत्न करता की विरोधकांचो कसो पद्दतीन आवाज दामपाक आनी त्याच खातीर म्हाकाय एक पत्र गेलें काल पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान की ह्या 39 एच्या प्रोटेस्टाक जे आंदोलनकारी सहभाग जाल्ले तातूंत म्हाकाय तेंच्यांनी त्या केसीन घातलेलो आसा आनी म्हाका अभिमान आसा की कारण गोंयचें अस्तित्व जर टिकतलें जाल्यार अशें एक न्ही अश्यो 100 केसी आमी घेवपाक तयार आसा. आनी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक सांगपाक सोदता तुमी कितकेय प्रयत्न केले गोंयचे जनतेक त्रास करपाक आनी विरोधकांचो आवाज दाबपाचो जितके प्रयत्न केले तितक्याच नेटान आमी उबे रावतले आनी गोंयची जनता आमकां साथ दितली हें हांव ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक सांगपाक सोदतां. आज जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान आमकां आज स्टेटमेंट दिवपाक आपयल्ले हांव खुबश्या जाणांक आपयल्या काही जाण भितर आसा म्हजो स्टेटमेंट निकतोच जालो हांवें सविस्तर जें कितें जालें त्या दिसा आनी हांव खंयच्या आंदोलनात सहभागी आसलो तें सगळें पुलीस डिपार्टमेंटाक हांवें कॉपरेट करून सगळें सांगलेलें आसा. पण एक गोश्ट वायट दिसता की आज मूळ जे मुद्दे आसा खरें जी जबाबदारी पुलीस डिपार्टमेंटाची आज आसता की गोंयच्या लोकांक एक संरक्षण दिवप. वेगळे वेगळे मुद्दे जे आसा आयज ड्रग माफिया मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा, मर्डर केसी मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आसा, डकैती केस जाल्ले आसा. तेजेर म्हाका दिसता लक्ष दिवप हें सरकाराचें काम आसा. पूण खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटान तशें पळोवंक गेल्यार बरें हॉनेस्ट आनी प्रामाणीक ऑफिसर आसा. सगळ्यात वायट ऑफिसर म्हणूंक शकना आमी, बरे ऑफिसर पुलीस डिपार्टमेंटान आसा. पूण खंय तरी सरकाराच्या दबावाचेर म्हाका दिसता तांकां काम करपाक सरकार भाग पडटा. पूण तुमी कितकेय प्रयत्न केले आज विरोधकांचो आवाज दामपाचो जालो हो आवाज दामचो ना आमी त्याच नेटान उबे रावतले अशें ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीक सरकाराक सांगूंक सोदता.